ह्या शुभ सांजेच्या वेळार फदाग्नेल लोकल हाऊस पिलार हांगा रावतल्या पाद्रीच्या नावान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. आमी प्राचीन काळांत आसा देखून आयची दाखोवण आमकां सगल्यांक लागू जाता तसली दाखोवण. प्राचीन काळ आमकां जेजून आमचे पासत सोंसलेल्या कोश्टाचो आनी त्यागाचो उगडास करता. जेजूचे कोश्ट नियाळूंक मोतेत म्हणजे जेजूच्या कोश्टाचेर आदारलेली दुखेस्त गायोनां आमकां आदार करतात. जेत्सिमानी मोळ्यांत जेजू आमचे पासत रगत होमेलो. ह्या मोतेतान जेजूचें दूख गायलां. सुरवातेकूच शांतिकायेन हो मोतेत आमी आयकुया.
पिलार संस्थेचे गोंय प्रांताचे वांगडी फादर आग्नेल लोकल हाऊस पिलार ह्या घरांत रावतात. गेल्ल्या वर्साक जावन प्राचिताच्या काळार आत्मीक दाखोवंक आमी सुरवात केल्ली. ह्या वर्साक देवान दिलें देवान व्हेलें. प्रवादी जोबाच्या जिविताचेर आदारून आमच्या जिविताक लागू जाता तसली दाखोवण आमी आयज माचयेर हाडटात. सुरवात करचे आदीं हांव मागतां फादर आग्नेल लोकल हाऊस पिलार ह्या घराचो वडील फादर फ्रेडरिक रॉड्रिगीस हाणें सगल्यांक येवकार दिवंक. Stano, तुमकां पळोवन आमी सगळे खुशाल. तुम्ही वेळ काढून नियाळ कसो प्राचिताचो काळार कित्याक आयल्यान देखून आमी तुमकां दिनवाशी. बरो मनीस कित्याक सोंसता? दुसऱ्यांक बरें करपी नितीवंत मनीस ताका कोस्ट कित्याक? हो सगळ्यांक आमकां प्रश्न. आयज आमी ह्याच म्युजिकल ऑपरेटान देवान दिलें देवान व्हेलें हो जॉब बायबलान कॅरेक्टर आसा तो ताच्या जिविताचें नियाळ करून आयज हो दाखोवन आमी तुमचे मुखार दवरता. जॉब एक वेस्ट मनीस आसलो. बरो मनीस, नितीवंत मनीस, दुसऱ्यांक बरें करपी मनीस, कोश्टाची लारां गराब्यान भितर सरता. आनी जॉब एके भाशेन देवा कडसून हे आपणाक कित्याक बरो मनीस जावन हे आपणाक कित्याक ताचो जबाब ताका मेळना. पूण आखरे कितें जाता? देव जॉबाक आशिर्वादान बोत्ता. देव ताचे सोबे आसता. ही आयज दाखोवळ तुमकां ही दाखोवळेन तुमकां पळोवपाक मेळटलें आनी आमच्या जिवितांत लागू करपाक जातलें. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोस दूख येता आमी कशे भाशेन घेवपाक हो आयज आमचो नियाळ. आमी सगळे वावराडी जे घरांत आसात आयज आमी जायते जाणांक दिनवासूंक सोदतात. आमचे इश्ट मित्र, आमचे वेल विशर्स जायते जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा. हो आयज म्युजिकल ऑपेरेटा तुमचे मुखार दवरपाक. जावं भायल्या देशांत आसात जावं गोंयांत आमी सगल्यांक तांकां दिनवाशी. देवान तांचेर उपोट आशिर्वाद घालपाक. तेच भाशेन जायते आर्टिस्ट ह्या म्युजिकल ऑपेरेंटांत आसात. जावं म्युजीक वाजोवन जावं एक्टींग करून वा दुसरे वस्तू करून आपलो वेळ काडून खुशालकायेन ते हांगा प्रॅक्टिसेक येताले. तांचो सॅक्रिफीस तांचो टायम काडून ते येताले देखून आयज आमी सगळीं तुमकां दिनवाशी. देवान तुमचेरूय देवाचो आशिर्वाद घालपाक. आयज आमचो खेरीत दिनवास फादर एलन नोरोना हें थॉट आमचे भितर येवपाक सुरवात फादर एलन ताणें केली गेल्ल्या वर्साक. तो म्हणूंक लागलो ह्या घरांत कितलें टॅलंट आसा, कित्याक एक ऑपेरेटा एक वर्सा करपाक जायना. आनी ताचें मोटिवेशन घेवन आमी गेल्ल्या वर्साक एक ऑपेरेटा सादर केलो आनी आयज आमी दुसरो कोत्ता देवान दिलें देवान व्हेलें. मागतां तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बसयलोलो हो ही सांज आवडेता. हेंच मोतीन दवरून होच नियाळ दवरून
आमी हो आतां चालू कोत्ता सुरू कोत्ता देवान दिलें देवान व्हेलें. चक चक प्रवादी जोबा लागीं सगळें आसलें पूण देवान ताचेर दूख धाडून सगळें परतून व्हेलें आनी ताचो भावार्थ तपासलो. दुखांत जोबाचें मागणें हेंच जालें. देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. हेंच मागणें आमचें करून फादर आग्नेल लोकल हावस पिलार ही आत्मीक यात्रेंत भितर सरोंक तुमकां आपोवणें दितात आनी सुरू करतात प्राचीत काळाची दाखोवण देवान दिलें देवान व्हेलें. मिरमिरे जिविताचे गोष्टी फुडली वाट झिरकुटांत हांव हारलो भिरांकूळ काळोखी रात जिविताचे यात्रेन देवान दिल्लो सांगात पूण ह्या दुकान देवा कित्याक सोडलो म्हजो हात मिरमिरे जिविताचे गोष्टी फुडली वाट झिरकुटांत हांव हारलो भिरांकूळ काळोखी रात जिविताचे यात्रेन देवान दिल्लो सांगात पूण ह्या दुकान देवा कित्याक सोडलो म्हजो हात कित्याक सोडलो म्हजो हात
एक काळोखी रात गेली धावून ऊंच वांतोळा सुकणी गेली उडून एक काळोखी रात गेली धावून ऊंच वांतोळा सुकणी गेली उडून काळजांची गायता वाकाळी रसनानी जिवीत गजरे तुझे सुपे माता काळजांची गायता वाकाळी रसनानी जिवीत गजरे तुझे सुपे सुबीत भुरगीं देवान दिलोली दोनाच्या मोडना काळजां रोळली सुबीत भुरगीं देवान दिलोली दोनाच्या मोडना काळजां रोळली काळजांची गायता वाकाळी रसनानी जिवीत गजरे तुझे सुपे काळजांची गायता वाकाळी रसनानी जिवीत तुझे सुपे
चारूय कोणशांनी पुता तुजो रूपकार केवता कोदेलार दिसता पूण दोळे म्हाका फटयता तुज्या उगडासान आजून काळजान कावे पडटा कित्याक देवा बरें जें तूं चोरून वता Entędzał nas los diwo, jak orędzie Bandara ci sopna soda, to sopny tano Moczać podwiatlewa, barun velo Gorgori putaulas, je tak tuzo. Gorgori putaulas, je tak tuzo. पापा म्हाका तुजें बेसांव दी पापा आयज 12 वरांचेर हांव फायटर जेट पयलेच फावटी वाऱ्यार उबयतलो आमच्या भारत देशाचो सांबाळ करूंक हांव फुडें वेतां म्हाका तुजें बेसांव दी पापा मामी म्हाका बरवसो आसा हांव बरो पायलट जातलो आनी बरो पायलट जावन हांव तुमचें नांव वयर काडटलो मामी वय तुमचें नांव वयर काडटलो म्हजो आंग दोळ्यां फुडें म्हजो आंग दोळ्यां फुडें वय दिसता धवे फूल पाकते उजूज
आमच्या फुलान तो गोर सबोयता मोजवान दोळ्यां फुडें वय दिसता धवे फूल पाकटे उंच उडटा बागेतले सोबीत फूल देव विचून काटा आमच्या फुलान तो गोर
ऑगस्टाच्या कुसम्यांतले भुरगे कशें आसा एडविन म्हज्या सांगाती दोतोरांनी निकतोच फायनल रिपोर्टाची चवकशी केल्या परिस्थिती तशीच आसा पूण व्हडल्या दोतोरान तुका अदीक बोरमासो दिला बोरमासो आनी हो कसलो बोरमासो दोतोर तुजे बायलेक साल्वार करूंक जाता पूण भुरग्याक साल्वार करपाचे फकत 5% दिता तें भुरगें मोने वो बुड्डे वो त्या भुरग्याच्या काळजाक कसलें दुयेंस असल्या लागून जाता दोतोर म्हाका परवाना म्हजे पत्नीक आनी म्हज्या भुरग्याक तुवें साल्वार करूंकूच जाय दोतोर एडविन हांव तुज्या फॅमिलीचो इश्ट तुमच्या कुटुंबान बरी देख आवाज सेवा सारकी पळयल्या ह्या गांवान तुमचो असलो घोराबो हांवें एकूय पळोवंक ना तुज्याच बऱ्याक तुका कितें सांगोंक जाय सांग दोतोर सांग सांग कितें जोरी तर तें भुरगें जल्मांत आयलें जाल्यार त्या भुरग्याक जायतें उणेपण सोंसचें पडटलें अशीं जाल्यार तुमच्या कुटुंबान तुमी जायतें सोंसतात मल्लीन कुड्डें जावन एकलेंच फुगार जाता आनी जोरी तर तुजें भुरगें साल्वार जालें जाल्यार तुमकां सगल्यांकूच त्रास पडटले अदीक बरें तें भुरगें ना 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 दोतोर हांव तुज्या पांयां पडटा दोतोर म्हज्या पत्नीक आनी म्हज्या भुरग्याक साल्वार कर दोतोर साल्वार कर तुजी भावना पुरी करूंक देवाचेर बावाड दवरूंक हांव भावुत्तलो फाल्यां ऑपरेशन थारायलां थँक्यू डॉक्टर थँक्यू थँक्यू Okaci bailek soyranan arunakta Uzvedja burgiactwo uzwal murungaciela Dukaciu zuri łamu anik sorina Vai gernia Oilea boizani Autolo bavardasa Moja hatani म्हाका तुजेर पूर्ण विश्वास आसा पूण पूण कितें अदीक जाल्यार देवाचेर बावाड दवर तुझ्या दुःखोष्टान तूं फुगार जातालोय कोश्टी वाट चलतना भुंय तूं पडलो ह्या वेळार म्हज्या वेंगेन तुका उबारलो ही पावलां म्हजी दवरून वाट चलोवंक लागलो तुझ्या दुःखोष्टान तूं फुगार जातालोय कोश्टी वाट चलतना भुंय तूं पडलो ह्या वेळार म्हज्या वेंगेन तुका उबारलो ही पावलां म्हजी दवरून वाट चलोवंक लागलो
हांव समाधान करता ल्हान वीक काळजां तुमची वय समजोता कश्ट होतल्यांक मोचे वेंगेन दवरता वय तुमच्या सांगाताक हांव सदां काल चलता वय तुमच्या सांगाताक हांव सदां काल चलता म्हाका व्हर तुज्या सांगाताक हांव बरें आसा कोणे सांगला हांव पिशेपणां करता म्हणून कोण सांगतालो म्हाका दुयेंस आसा म्हणून म्हाका व्हर न्हय व्हर म्हाका व्हर बाय केटी बाय कितें जालें बाय म्हाका कांयच जावंक ना बाय तूं हांगा खाला पडलेलें आनी हे सगळे बूक कोणे शिवरायल्यात बाय हांवूच नको बाबा हांव सामकेंच बरें आसा बाबा तूं अशें कित्याक करताय बाबा हें तूं विचारताय बाय अकस्मात तुजी चाल वेगळीच जाता ती कित्याक बाय ती कित्याक बाय उठ बाय उठ उठ बाय म्हज्या पुता बाबा एडवीन टिना कशें आसा आनीक डॉक्टरान कितें सांगलां टिना बरें आसा न्ही बाबा आनी ताचे भुरगीं बाबा कितें जालें बाबा उगोच कित्याक सांग न्ही बाबा सांग बाबा उगच कित्याक आसाय टिना बरें आसा न्ही मम्मी डॅडी टिना आनी भुरगें बरीं आसा मार्ग दोनिया मार्ग तुका आनीक ताचे भुरगें बाबा निकतोच हांव दोतोराशी आसलो टिनाची भलायकी बरी जायत वेता भुरगीं बरीं आसा न्ही वय वय बरें आसा बाबा राव हांगा सुरूच राव एक मिनटीन वशें गेलें आनी वशें आयलें बाबा तुज्या मुखामळाचो हांसो आनी काळजाची खुशालकाय दिसना रे पुता कितें जालें कसलें दूख तूं लिपयताय रे पुता बाबा एडवीन पळय पळय हांवें बाबाच्या बाल्तिमाक कसलो ड्रेस हाडला पळय तो पळय हो कसो दिसता आगो रिया तुका कोणें सांगलां बाबा जातलो म्हणून आनी बाय जालें जाल्यार उपरांत तूं कितें करतलें बाबाचो ओ बाय हो ड्रेस हांव म्हज्या आंज गोडव्याक न्हेसयतलें मारियो मारियो तुवें आमच्या बाबाच्या बाल्तिमाक कितें तरी हाडला न्हय मारियो हांव तुका विचारता कितें तरी हाडला न्हय नातवाक पळय तर दाखय पळोवया जाणच आसली कितें ना कितें घेवन येतलोच म्हणून वॉट टेडी बेर अरे मारियो हो आमचो टेडी
तातूंत न्हय तर जशी बरी ह्या टेडीबेरान आमकां सुखांत तशें दुखांत वांटो दिला आमच्या नातवाकूय ताच्याय सुखांत दुखांत वांटो मेळूं देवाचेर आमी बाबाड दवरला आमचो नातूय देवाचेर बाबाड दवरूं डॅडी हे दुखाचे उल्हास कित्याक सोडटाय आज कितले खुशाल आमी पूण हांव अदीक खुशाल जातली आसली जोरी तर तुमी ते टेडी बेर कांतार केल्यार मामी डॅडी तुमकां अवगडाच आसा आमी ल्हानूच आसतना तुमी ते कांतार करून आमकां न्हिदोंक घालताली प्लीज मामी ते कांतार कर न्हय प्लीज ओके तुझं डॅडी दोरी फूल निशाणी आमच्या बाबाची सुखदुखाची खुणा खेपडाची दोरी फूल निशाणी आमच्या बाबाची सुखदुखाची खुणा एक वडाची Teddy bear udas त्या दिसांचो पयलीच पावट ओगामसान उदेलो Teddy bear ओनीस मोग तुजो सदांच सांबाळ मोगरी ओरयाचो Teddy bear udas त्या दिसांचो पयलीच पावट ओगामसान उदेलो Teddy bear ओनीस मोग तुजो सदांच सांबाळ मोगरी ओरयाचो सदांच सांबाळ मोगरी ओरयाचो बाबा कितले दीस जाले रे तुका हांव पळयता सगळोच दुखवलेलो आसा कितें जालें बाबा कसलें दूख तूं सोंसताय कसल्या दुखाच्या वेळार तूं सांपडलाय रे पुता डॅडी दूख म्हणजे कितें एका मनशाच्यान कितलें म्हूण दूख सोसूंक जातलें डॅडी ह्या संवसारान बरें कोत्तेल्याकूच दूख कित्याक मेवता ह्या म्हज्या प्रश्नाक कोण जबाब दितलो टिना 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 माझी टिना 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 कितें जालें
मागताय देवाचेर पुरो बावाडताचा म्हाका टिनाची डिलिव्हरी बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हूण हेच हांव देवा लागीं मागताली देव मागता ते दिता म्हणून तुका बाबार्थ आसा देव मागता ते दिता जाल्यार तुमच्या कुटुंबात इतले दूख कित्याक म्हणले म्हाका दिसना देव तुमचे केटी तशें म्हणूं नाका आमच्या कुटुंबान अशें सोड भोंवती फकत दुखाचेच वारे सुटना पूण तोरी आसतना म्हाका भावार्थ आसा कसलो बाबार्थ सायंटिस्टाची पदवी मेलूंक तुका फकत कांयच म्हयने आसले मरले तरी तुका फटयले तुका कुड्डे केले कितले नितळ जिवीत तूं जियेलें वायट सैमाची सावली देखून पडोवन दिवंक ना मरले सांग कोणे जाय तुका कुड्डे केले देवाचेर ना म्हूण हांव कोणाचेरूच शेम करिना मरली तूं कुड्डे तुका हो कुरीस दिसना तर कशें जाय तुवें मागणें करताय मरली म्हजें मन सामकेंच घुस्पलां मरली म्हाका कांयच समजना केटी केटी तुका तुजें घर बरें दिसता होय आंटी आनीक खंयच्यो इमारत्यो वो घरां तुका चड बरीं दिसतात ताज महाल ओ ताज महाल कित्याक कित्याक उंचा मोळाचे अशें न्हय ना ना मागीर कित्याक एका मोगाची निशाणी ओ सारकें ओ फुरीस फातराचो जितले मोल त्या ताज महालाक आसा ताज्याहून ओदीक मोल ह्या फुरसान देखून येता ती खबर सोड ह्या भावार्थाची सोजबणी तुका हांव कशें दिवं कशें परी वो आसा भावार्थ सोबीत पोरमोडाचें हें म्हजें फूल पावसान तशें वतान काळोखान तशें उसवाडान फुलोत आसले सुर्याच्या किरणांनी पोरजोडटाली हें म्हजें फूल पूण हांव चित एका दिसाक मामी पुरो कोर रडो नाकाय वोच तो भावार्थ सगळ्याकूच ते आपल्या पोणाचे उबेन खुशाल दवरताले पूण एका दिसाक ताची नदर चोरून वेली दोळ्यांनी ते कुड्डे जाले मलीन दोळ्यांनी कुड्डे जायत पूण ताची भावार्थाची नदर मात केन्नाच कुड्डी जावन येचो तूं जाणय केटी तुज्या आनीक मलिना मदें फकत एकूच वंतर आसा कसले ते तुका मलिनाक भावार्थाची नदर आसा पूण तुका तुजी भावार्थाची नदर बंद जाल्या ना कोणे सांगला माझी बाबार्थाची नदर बंद जाला म्हणून हो कुरीस हाचेर आमी बाबार धरपाचो केटी केटी मारियो मारियो तूं आयलोय आनीक एडवीन खंय आसा मारियो एडवीन अजूनही येवंक ना एडवीन अजूनही हॉस्पिटलांत आसा मारियो हांव आशेन रावता आयको सांग मारियो कितें जाला बाबा जाला वो बाय जाला सांग मारियो मारियो तूं ओगीच कित्याक आसा सांग न्हय बाबा जाला वो बाय जाला मारियो सांग न्हय ऑपरेशन करताना आमची सगळी स्वप्नां आमची आवडी आमची चिंतना काबार जाली भुरगे जल्माक येतानाच सोंपले दुनिया तुका कितें आमची वायट दिसली कित्याक आमची सोबीत वशी केली दुनिया कित्याक कारण नसताना सगळे चोरून
Nasza wola i wiatr doniankany. Góry Audonia, to dziersi korina. आमचे सगळे दुडू आमची गिरेस्काय आमची भलायकी पुर्यान खाबार जाली असले वेळार असल्या आकांताच्या दुखाच्या वेळार म्हाका एकूच वस्त घोठाय दिता मारियो तू कितें म्हणूंक सोदताय देवाचे उतरांतले पवित्र पुस्तकांतली गजाल एका मनशाची कथा सांगता डॅडी तू खंयच्या पुस्तकाची खबर करते आनी कोणाची खबर प्रवादी जॉब तो कोण आणि ताचे सवे कितें घडले
उडून गाऊन नाचूया मोठ्या सोमेश्वराची बाकाणी करूया सोमेश्वर आपल्या आशीर्वादान म्हाकाय बोला कुशल केला शेतात वाटाणी काय खुशाल बरी सोगली उडून गाऊन नाचूया मोठ्या सोमेश्वराची बाकाणी करूया सोमेश्वर आपल्या आशीर्वादान म्हाकाय बोला कुशल केला शेतात वाटाणी काय तुम्ही जाणा देवा माता किती नाते नाते तुम्ही जाणा देवा माता किती नाते नाते होईल आणि गाढवा कितली सायबा ओझारांनी लाकडे आणि मेंढरा कितली सायबा ओझारांनी चाकरा आणि उटा कितली सायबा ओझारांनी तुम्ही जाणा देवा माका किती नाते नाते तुम्ही जाणा देवा माका किती नाते नाते होईल आणि गाढवा ओझारांनी लाकडे आणि मेंढरा ओझारांनी चाकरा आणि उटा ओझारांनी सोबीत होती नानी भुरगी बाळा ना 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 ओझारांनी नोई पूण देवान म्हाका एक सोबीत कुटुंब दिला ही म्हजी पोतीन देवाचे नांव ओड जावन देवाचे नांव ओड जावन सुसेगाद सुसेगाद पडटली तुम्ही राव सुसेगाद सुसेगाद या कितें जाय आसलें तुमकां घरांत भुरगीं उपाशी आसात भिये नाका हांव तुमकां फावो तो आदार दिता चल तांकां कितें दिवया घे घे आनी कसली गरज पडली जाल्यार परतून येवंक भिये नाका चल तूं कित्याक फाटीं आसाय ये भितर ताका कितें हाड न्हय भिये नाका तुका गरज ती हांव तुजी गरज भागयता घे आनी कसली गरज पडली जाल्यार परतून येवंक फाटीं सरनाका सो आयज आमच्या भुरग्याचो जल्माचो दीस निर्मा देखून आम्ही तुझ्या भुरग्यांक आमच्या वांगडा व्हरपाक येयल्यात ओय जाणा जाणा हांव उगडास आसलो म्हाका पळय आयज तांगेर वाडदीस आनी ती तुमकां आपोवंक आयल्यात चलात तांगेर तुमी वचात चलात. सायबा ह्या वर्साक आमकां कांयच पीक मेळोंक ना भिये ना काय म्हजे लागीं घडटा तशें हांव तुका दिता बिलात घे वर दिता
सगळ्या बऱ्या वस्तूंनी तुवें ताका बोल्लो भरपूर बेसावांनी ताजेर शिवोर मारलो पाडपेसां काडून पळय तुका कसो लेखतलो तुज्या तोंडार जॉब तुका शिरापतलो तुज्या तोंडार देव तुका शिरापतलो सगळ्या बऱ्या वस्तूंनी तुवें ताका बोल्लो भरपूर बेसावांनी ताजेर शिवोर मारलो पाडपेसां काडून पळय तुका कसो लेखतलो तुज्या तोंडार जॉब तुका शिरापतलो तुज्या तोंडार जॉब तुका शिरापतलो सायबा सायबा तुझे बैल सगळे बांधलेले असले आणि गाडवां थंयच आसली सायबा कांय लोकांनी तांकां गुरी घाली आणि सगळ्याक उबारून व्हेले सायबा आणि सगळ्या तुझ्या चाकरांक तर सादीनी जिबेशी मारले होच निरोप तुका दिवंक हांव आयला सायबा ना होय सायबा ना हे कशें जावं येता सायबा सायबा स्वर्गात आनी देवाचो उजो पडलो उजो आनी तुजी मेंढरान राखणे लासून उडयली तेच परी उठा लोकांनी चोरून व्हेली ना ना सायबा 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 तुझे बुद्धू व्हडल्या भावाच्या घरान जेवताली मोर्सां मारताली तेन्ना अवचित कितें जालें वरणांतलो घोर वारो सुटलो आनी घराच्या चारी कोनशांनी मारलो आनी सोली तिची घरची बेली ना ना म्हज्या मोगाचो कुटूंब सर्वेस्परा देवा कित्याक मुळे म्हजें सगळें अशें घडलें तुजेर हांवें पूर्ण विश्वास दवरलेलो सगळी गिरेस्तकाय तुवें म्हाका दिल्ली मन जात्यो म्हजे सेवक म्हज्या मोगाचो कुटूंब कित्याक ताचो नाश केलो कित्याक विंगलो आयलो विंगलो वेतलो सोर्वेस पोराचे नांवा कांटलो देवान दिले देवान वेले मुंडलो मोच्या आवयच्या कुसव्यांतलो विंगलो आयलो विंगलो वेतलो सोर्वेस पोराचे नांवा कांटलो देवान दिले देवान वेले मुंडलो मुंडलो प्रामाणिक मनीस तो आसलो देवाच्या मोगान आनी भिरांतीन आपले जिवीत जियेलो पेल्याची सेवा चाकरी करतालो पूण ताचो शेवट कितें जालो ऊंच वोत्रोलार देवाचे कुरपेन तो उदेतालो पूण हे ताजे दुखी कोतीक कितें जबाब बाय
कितें जालें डॅडी त्यो जॉबाक दिश्टी पडलो ताचे लागीं तो उलयलो ना कॉस्टोदल्या जॉबाक सर्वेस्परान जाबाक दिलो आसतलो न्हय म्हाका सारवार कर पोले पोले हांव मनीस म्हज्या कुडीक हात घालता म्हाका सारवार कर केटी केटी कितें कोण तुका हात लायता सोड म्हाका सोड बाय केटी कितें जाला हांव तुजो पापा बाय कितें जालें बाय पापा कितें जालें तुका तूं सामकोच भियेला दिसता पापा बाय तूं बरें जातलें दोतोरान भरोसो दिल्लो आसा तूं सामकेंच बरें जातलें म्हाका कितें जालां पापा हांव बरें आसा न्हय बाय तुजी फुडली तपासणी अमेरिकेक जातली तुका ब्रेन क्लॉट आसा बाय तर पापा हांव ह्या कुर्साशी मागतलें म्हाका बरें कर म्हणून बाय हो एक फातर तुका कितले पावटी सांगला हांवें एक फातरान तुका कितें बरें केलां पूण मर्लीन कुड्डे जावनूय ह्या कुर्साशी मागता आनी होच कुरीस ताच्या कुटुंबात पावता सांग मर्लीन हो कुरीस मागता तितलें दिता न्हय मर्लीन म्हाका तुज्या उतराचेर बाबार्थ आसा आनी अदीक बाबार्थ ह्या कुर्साचेर आसा मर्लीन सांग मर्लीन हो कुरीस म्हाका बरो करतलोय न्हय मर्लीन सांग मर्लीन कॅटी भितर वच कॅटी भितर वच म्हूण हांवें सांगलां भितर वच फाटी ओडून पडे नाका भितर वच ऑन करा तो खेळ एखादी दिवून जिविताची आणि फोकाणा खोरी नाकात कोणा करतात तुम्ही मागणी आणि कोण आयकतलो तुमची मागणी देव ओ देव सर बाबा बाबा म्हजे पुता अशें उलय नाका म्हज्या शाण्या देवान आमकां कित्याक सांडली रे म्हज्या पुता कित्याक सांग मामी बऱ्या मनान आणि बऱ्या काळजांतल्यान सभा जाणांची काळजी आमी जिखली गरीबांक आणि गरजे वताक आमी फुलां शिवरायली उदार मनान कितल्या जाणांची आमी सेवा केली मामी कोश्टवतल्याची आमी दूख पुसली आग्रेक आग्रेक आमकां कितें फावो जालें एका फाटल्यान एक दुखाचे लार सगळेच कोश्ट सगळेच कांटे तर तुम्ही सांगात म्हाका ह्या देवाचेर हांवें आनी बाबाटो वचचो डॅडी ह्या म्हज्या दुखाक म्हाका जबाब जाय ना तर म्हज्या मनांतल्या चिंतनाक आनी प्रश्नाक आनी म्हज्या भावनाक हांवूच जबाब सोदतलो हांवें जायते उणेपण भोगलें पूण देवाचें शीण केन्नाच करूंक ना पूण आयज म्हज्या भावाचें दूख पळोवन म्हज्या मनान जायते दुबाव आनी प्रश्न उप्रासले बाय मर्लीन हें तूं उलयता गो बाय जायते फावटी हांव देवाचेर शिंकतालो ओकमानाच्या उतरांनी देवा लागीं झगडटालो असल्या वेळार तुजी उतरां आयकोन तुजो भावार्थ पळोवन हांव शांत जातालो
बाबा एडविन एडविन कितें करूंक सोदता तूं कुरीस हांव मोठा बाबा बाबा हा म्हज्या पुता बाबा ना हो पुलीस आमकां म्हणून दिवचे ना ही आमची भावार्थाची निशाणी म्हज्या पुता ना माझ्या जिविताच्या पुस्तकातले पान आयज काबार मम्मी ना ना नवो अभ्यास सुरू करूंक हांव येता या कुसाचेर ना म्हूण देवाचेर म्हजो बावटूच उरोंक ना बाबा ना शाबास सर्वेन शाबास हांवें कितले पावटी तुका सांगलेले आज तुझे दोळे आनी मन उक्ते जाले शाबास तुवें म्हजें केन्नाच आयकूंक ना पूण आयज या कुसाचेर म्हजो बावटूच उरोंक ना बाबा 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 एडविन बाबा यो म्हजे सांगात यो म्हजे सांगात यो आजतान आमचे जिवीत एकूसा विरोध आनी ह्या धर्मा विरोध आमी सुरू करूया होय आयज हांव तुज्या सांगाताक आसा हो बावाट सोडून नव्या जिविताची पावलां हांव मागतां पूण आतां पुरीस मोजणांनी पळोवंक जायना आनी हाका लागून हो पुरीस हांव मोडटा मायली तुवें म्हाका म्हज्या प्रश्नाचो जबाब दिवंक ना पूण म्हजो जबाब हांव तुका दिता आयज कळ्ळें एडविन हो कुरीस म्हजो बाबात आनी तुका हांव कुरीस म्हणपाक दिवची ना एडविन पयलो भाग बरे भाशेन पयलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांत धांवन आमी देव बरें करूं म्हणटा फकत 10 मिनटां ब्रेक आसतलो फकत 10 मिनटां ब्रेक आसतलो उपरांत आमी दुसरो भाग सुरू करतलो कोणाकूय वॉशरूम यूज करूंक जाय जाल्यार आमच्या स्कुलांत वॉशरूम आसात उजवे वाटेन लेडीज आनी दावे वाटेन जेंट्स तुमच्यांनी यूज करूंक जाता
प्राचीन काळाची दाखोवंक आमकां जायत्या जाणांनी आदार दिला. आमच्या सगळ्या बऱ्या देखण्याराक आमी काळजायचे खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटात आनी देवाचो उपूर्ण आशिर्वाद आनी बेसावां तांचेर मागतात. फाटल्यान कॅन्टीन चालू आसा. तुमकां कितेंय खावंक पिवंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी थंय वचून घेवंक जाता. फाटल्यान कॅन्टीन चालू आसा.
आतां आमी सुरू करता दुसरो भाग देवान दिले देवान वेले. बाबा बाबा एडविन माझ्या पुता कसं असेल रे माझ्या पुता. मामी डॅडी सांगात म्हाका खंय हांव चुकलो अशें कित्याक घडलें. कितें जालें बाबा. अशें तूं कित्याक म्हणटाय बाबा. कोण एडविन आयलो. होय काय बाबा कित्याक उलास सोडटाय कसले सिकमेत काडटाय कित्याक दोळ्यांनी दुकां बोलताय कितें जालें बाबा. टिना बरें आसा न्हय. मामी म्हजें टिना म्हाका जाला अकस्मात सोयराना भायर आसतना टिनाची परिस्थिती अदीक बिगडली आनी म्हजें टिना ना कित्याक दुनिया कित्याक आमची सगळी अशें आई कुर्सा कितलो म्हण आमी तुजेर भावार दवरलो. जीव ह्या गायाचेर मीठ भरसूंक कित्याक तुजेर आमचो पावट आसलो पूण ह्या पुट्यान देखून तुजेर भावाट दवरलो पूण आयज प्रिया एडविन प्रिया आसा. एडविन एडविन आपल्याकूच कितें तरी वायट करून गेलो. बाबा एडविन आमी एडविन कितें करूंक सोदता. तुजी परिस्थिती पळय तुका बाबा. पळय बाबा बाबा एडविन देवान तुका खास्त लायले आसतली म्हज्या पुता. खास आनी कळ्ळें मामी आनी खंयच्या देवान. एडविन कोणाचेर आमी शीण करूं. हे सगळे आमच्या जिवितांत घडटा ते कितें काय. देव आसा जाल्यार देवाक आमची काकलूत कित्याक दिसना काय.
इतले दूख इतले कोश आमच्या जिवितांत कित्याक काय डॅडी हे तू म्हणताय हांव न्हय बाई प्रवादी जॉब तो ताच्या जिवितांत जायते कोश्ट आयले ताच्या कोश्टाचेर नदर मारल्यार आमचे कोश्ट घेवन फुडें वचूंक आमकां घोटाय मेळटा बरवोसो मेळटा हे खंय गेले रे हे कुस्ता असले सोड तांची खबर आम्ही या शोभर पिलात म्हाका कांयच सोजमना चोवाचोचें अशें कशें घडलें तें प्रामाणीकांनी देवाच्या मोगान तो चलतालो अशें ताका कित्याक घडोंक जाय आसलें चला जोबा आमची घुसवण दिवया ह्या वेळार ताका आमचो सांगात जाय देवा तुझे फुडले पाऊल मार आणि म्हाका जिवेशी मार म्हज्यान आनी हें दूख सोसूंक जायना जायना शोभ तू कित्याक मानून घेना देवाचे खोस्ट आनी दूख तुजेर येता ते देवाचेर बावाट देवल्यार तुजो आदलो बेस तुका परत मेवतलो गडी कितें सारके सारके शोभ तुवें कितेंय तरी वायट केलां आसतलें ताका लागून तुजो अभ्यास ह्या दोशेर पावला कित्याक पिशेपण उलयताय कसलेंच वायट हांवें करूंक ना जाणा जाव जॉब मनीस एक धूल मातयेची रोचना आनी कितें तर आनी हाका लागून गोश्ट आनी दूख मनशाक फावो जाता देवाचेर भरवसो दवर देवाचेर हांव कसो भरवसो दवरतलो जेन्ना सगळें दूख आनी कोश्ट ताणेंच धाडला जॉब कित्याक तूं मानून घेना तूं एक पातकी मनीस म्हूण तर तूं म्हजें मातोक सांग हांव सोजमल्लो तुमची इश्टागत म्हज्या दुकान म्हाका सांगात दितेली म्हूण पूण तुमी म्हजें दूख अदीक वाडयतात हांव जाणा तशें तुमी जाणात दयाल मनीस म्हूण तरी आसतना तुमी म्हजेर विरुद्ध येता हांव निरपराधी म्हूण तुमी जाणात कसल्या फासाक हांव सापडलो कित्याक जायत तुवें म्हाका जल्माक हाडलो कित्याक मरोंक ना कित्याक उजवाड दाखयलो प्रश्नांक जबाब दी करता तुका उलो सर्वेस्पोरा कसल्या फासार हांव सापडलो कित्याक जायत तुवें म्हाका जल्माक हाडलो कित्याक मरोंक ना कित्याक उजवाड दाखयलो
जबाब दे कोरता तुका उलो प्रश्नांक जबाब दे कोरता तुका उलो Opitun gosta, ani coloita. Deva purin moris koso ciktolo, Opitun gosta, ani coloita. Deva purin moris koso ciktolo, ciktolo. Moche trancani ontrola deu hukum galta Haci vismita anignola दिसून येता हांव निरपराधी पूण हांव कित्याक सोंसता म्हजे फुडें उबो रावून उलो करता म्हजे फुडें उबो रावून उलो करता जॉब ते तुझे सोबें कळला न्हू ती देवाची कास्तूच जावंक जाय तू पातकी म्हूण देवान तुका एक गोश्ट दिल्यात कितें म्हणटा रे तुझ्या भुरग्याचो शेवट तुझ्या कुटुंबाचो शेवट तेच बरी हो तुजो बेस असो जावं देवाची शिडकावणी तुका सामकें न्हू सारखे जॉब तुझ्या चुकी मानून घे कित्याक पिशेपणां उलयताय कसलेंच वायट हांवें करूंक ना जॉब अरे ओस्कोत मनशा देवा फुडें कशें आव्हान मांडटाय ह्या संवसारान जॉब कोणाक ताका सर देवा फुडें उबो रावंक तूं एक पातकी देवाची चवकशी कोत्ताय देवा म्हजें आव्हान हांव तुजे फुडें दवरतां तो तूं कित्याक म्हजे फुडें उबो रावनाय आनी म्हज्या प्रश्नाक जबाब दिनाय तूं तो नितीदोन जेवन जाल्लो जाल्यार म्हजे फुडें उबो रावन म्हजी जोडटी घेतलो आसलो कित्याक देवा तूं म्हजेर पडटलो खंय हांव चुकलो जॉब हांवें सांगलां तूं एक पातकी देवाची चवकशी कोत्ता इश्टानो तुमचें उणेपण हांव सोंसपता म्हजें दुकान म्हाका सांगात दिवंक तुमी चुकले कुडी सोयंबाचे मनीस तुमी तर देवाचें निसंटण कित्याक केलें दुडूक रेस्काय बाटा पेसांनी तूं बोललो देवान कित्याक काडून व्हेलें हजारांनी मेंढरां गोरवां एकेच गोडेक नाच जाली देवाची क्यास न्हय ही
सोबीत तुजी फामील आनी भुरगीं तुका उणी जाली. तर तुम्ही कितें म्हणूंक सोदतात? देवान म्हाका सोजा दिल्या म्हूण? देवा, तूच म्हजें मन आनी काळीज सणाय. तूं जाणा हांव निरअपराधी म्हूण. ए पुरा कशें लोकां सोबी मासार एका दोळ्या मनशाचे रुपणे घालून तूं लोकांक फटोवंक सोदताय. तुज्या उतरांनी कसलीच खोलाय ना. जायत वरांचे पिसो. अशें तूं कित्याक म्हणटाय? कोणाक ताक आसा देवा लागी आव्हान मारूंक. मनशाक कसलोच सोक ना देवाचे कोण जाणा जावंक आनी कोणाकूच पदवी ना देवाक प्रश्न विचारूंक. जाणा जावच्यो देवाच्यो कोर्ण विचित्र. म्हाका आनी तुका कसलीच पदवी आनी होक ना. हे म्हजी परिस्थिती. म्हजे हात पाय कातरून उडयल्यात. सर्वेस्पद नितीवंत जावंक जाय आसलो. जरी तो सर्वेस्पद नितीवंत चेरून तो म्हज्या आदाराक पावतलो आसलो. देवा कित्याक तूं गुन्यांवकारी करताय? तुज्या पातांक लागून तुवें सोंसूंकूच जाय. पातोक हांवें केन्नाच आदारूंक ना. तुम्ही म्हाका गुन्यांवकारी दवरतात. जी भावना तुम्ही म्हजे सवे मांडल्यात हातून एक व्हड चूक आसा. तुम्ही देंवचाराक तेंको दितात आनी अशें करून देवाचेर अपमान करतात. Moja deva Dimie ravon dono karmata या दुःख कोष्टांची सुटका हांव आशेता. तुज्या फुडें उबो रावंक गोठाय सोदता. सांग म्हज्यो चुकी हांव आयकूंक रावता. म्हज्या देवा देवी रावून दोन उपकार मागता. या दुःख कोश्टांची सुटका हांव आशेता. तुज्या फुडें उबो रावंक गोठाय सोदता. सांग म्हज्यो चुकी हांव आयकूंक रावता. आयकूंक रावता. तुझे बोलबोले आम्ही जायते पळयल्यात. साबाब ना जावून आम्ही सामके कुसपल्यात. तुझे बोलबोले आम्ही जायते पळयल्यात. साबाब ना जावून आम्ही सामके कुसपल्यात. मानून घे पळय तुम्ही चुकल्यात. पातो कोतेल्या पाताच्या झाडान हारोल्यात. मानून घे पळय तुम्ही चुकल्यात. पातो कोतेल्या झाडान हारोल्यात. जायत जाणटेपण जाणवाईन बोललेले. आमची जाणवाईन तुमकां जायते समजायले. जायत जाणटेपण जाणवाईन बोललेले. आमची जाणवाईन तुमकां जायते समजोले. देवाक दोश घालून तुम्ही चुकले. दोल तुम्ही ते दोरीन बाबा सगळे वेतले. देवाक दोश घालून तुम्ही चुकले. दोल तुम्ही ते दोरीन बाबा सगळे वेतले. हे इश्टागोत जायत रे तुमची कोसली. तुमची उर्बा आनी गोटाय जाय आसली. मोज्या दुकान ना पुजोडे सावळी. अपमानाच्या उतरांनी कूड म्हजी भिजली. हे इश्टागोत जायत रे तुमची कोसली. तुमची उर्बा आनी गोटाय जाय आसली. मोज्या दुकान ना पुजोडे सावळी. अपमानाच्या उतरांनी कूड म्हजी भिजली. अपमानाच्या उतरांनी कूड म्हजी भिजली. देवा, तुवें दिल्ल्या म्हज्या
आमच्या इश्टांनी म्हजो जीव पिसला. एका रानवटी जनावरां पडी ते म्हजे कूड पिसतात. कित्याक देवा तूं म्हजो बोस म्हूण करताय? तुज्यो कन्यो म्हाका जिवेशी मागतात. तर म्हजे फुडें उबो राव. म्हजे फुडें उबो राव आनी म्हजी पातकां म्हज्या तोंडार मार. जशें बिरागोळ दुयेंस सवकास सवकास एका मनशाचो जीव काबार कोत्ता. जॉब तेच पोरी तुजो शेवट. कित्याक पूण तुमी म्हजो जीव खातात? तुमच्या उतरांनी एकूय सोद ना. म्हजो असो शेवट जावं. हांव गुन्यांवकारी न्हय. आयज समाजान तुका पळय भायर आयला आनी ह्या संवसारान तुका नाकारला. ह्या समाजान तूं एक वाचूर. देव जाणा हांव एक नितीवंत मनीस म्हूण. देवाचे मनामेन तशे सगळे कायदे हांवें पाळल्यात. तुमच्यांनी म्हाका कांयच आयकूंक नाका. आतां हांव देवाची वाट पळयतलो आनी सर्वेस्परा फुडें उबो रावन म्हज्या दुखी कोतीच्या हांव कारणां विचारतलो. देवा हे इनोसेंट काळीज तूं वळखता. दुखाच्या पारान जीव म्हजो फोड फोडटा. तूं कश्टाचें कारण तुका हांव विचारता. म्हजे फुडें उबो रावूंक तुजे लागीं मागता. देवा इनोसेंट काळीज तूं वळखता. दुखाच्या पारान जीव म्हजो फोड फोडटा. तूं कश्टाचें कारण तुका हांव विचारता. म्हजे फुडें उबो रावूंक तुजे लागीं मागता. म्हजे फुडें उबो रावूंक तुजे लागीं मागता. जॉब खरेंच कश्टलो. ताच्या इश्टांनी ताका सांगात दिवंक ना. ताच्या मनान जायते प्रश्न आयले. एका वेळार आमी देखून देवाचेर शीं केलोलो. त्या दिसाक हांवूच नको. हांवें देवाचेर कितें अपमान केलो तो. एका फाटी एक दूख आमचेर लोटून आयलें. त्या दिसाक देवान तिना कित्याक चोरून व्हेलें. अशें जायते एडविनान दूख सोंसलें. खूंय आसा जायत म्हजो भाव. मामी तुका आमच्या कुटुंबात घास माला दिसता. बाय एडविन जिरूल परत येतलो. त्या रागाच्या बारान तो हे घर सोडून गेलो. तशें ल्हान भुरगेंय सोंपलें आनी तिनाय ना जालें. बाय
एडविने गोड सोडून गेला म्हणून हांव दुखी ना पूण ताणें ह्या फुरसाचेर आनी देवाक अपमान केलो म्हणून हे म्हजे काडीज रोडटा पळय म्हजे काडीज रोडटा बाय मर्लिन एक सांग तुझ्या दोळ्यांची पोट्टी काढली म्हणटोच बाय तू कोणाक पळयतले म्हाका धाडाक न्हय म्हाका ओ मामांक कोणाक पळयतले तुका कित्याक म्हजी दोती आनी म्हजी शिरोय दोन ते म्हाका वयतली पळयतले ती म्हजी दोन वयतली ती हा, मारू. ते म्हाका पळयतले ना ते म्हाका अगो ते पळयतले म्हजी तू मारू ती म्हजी तू म्हाका पळयतले मामी तू तेडीचे वाट दोरी ना काय तू फकाणा करता तुझी हांव करता फकाणां तुका म्हजें आयकून म्हज्यान सोंसूंक जायना Kusciato vuotai dei corut focana फकाणां हांव करता फकाणां तुका म्हजें आयकून म्हज्यान सोंसूंक जायना Kusciato vuotai dei corut focana Kasunai subito cicina Regala chi batteri puri corut sopna बोलवाशान देव आमकां सांजना तुका उलोवची करून फकाणां Kasuitai subito cicina Regala chi batteri puri corut sopna बोलवाशान देव आमकां सांजना तुका उलोवची करून थोडी फकाणां तुका उलोवची करून थोडी फकाणां बाबा बाबा म्हज्या पुता एडविन तू कसो आसा रे म्हज्या पुता कसो आसाय बाबा कोण एडविन आयलो पळय बाय जाणा एडविन फाल्यां म्हाका म्हजी नदर परत मेवतली ह्याच कुर्साशी हांवें आनीक मागणें उबारलेलें दोतोर लेगीत अजाप जालें म्हजें हें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें म्हणून फाल्यां ही म्हजी पोटी सोडतकूच हांव पडलें म्हाज्या भाग पडयतलें अगो कसलो बावळटा आसा गो तुका तुजी नदर तुका परत मेवतली म्हूण आनी कोणाचेर बावळटा आसा ह्या खुर्साचेर दिसना त्या देवाचेर हा ओ दोतोराचेर बाबा बाबा एडविन हे तू कितें उलयताय कितल्या दिसांनी तू घरा आयलाय म्हज्या पुता हांव घरा आयला मामी पूण राव घेवंक ना हांव घेतीच्या पापाक मेळूंक आयला बाबा आमची वेंग कित्याक तोडूंक सोदताय रे बाबा ह्या फुरसाचेर भावात धरून आमी आमचे सगळे ओडचोडीक फुडो केलेलो या खुर्साची आनी खबरूच करिनाका मामी या खुर्साचेर ना म्हूण देवाचेर म्हाका भावाडूच ना कळ्ळें म्हाका म्हाका हार जाली न्हू पूण हांव बरो जातलो देवाचेर भावाड दवरून न्हय पूण दोतोराचेर डॉक्टर क्रिस्टोफर डॉक्टर क्रिस्टोफर म्हजो रिपोर्ट एडविन पिवपाची कसलीच गरज ना तू थोड्याच दिसांनी
एकदम बरो जातलो हांव चड कुशाल तुया फातराचेर वेड इबाडचे सुवातेर बऱ्या गिन्यानार वापरलो म्हूण पूण दोतोर खरेंच हांव बरो जातलो न्हय म्हजेर बाबार तर संवसाराच्या व्हडल्या व्हडल्या दोतोरांनी कॅटीक बरें केलां आज तें एकदम बरें जालां आनी एका सुमाना भितर अमेरिकेंतल्यान ते परत गोंया येता दोतोर लेगून अजापले तुका सगळो म्हजो तेंको आसतलो थँक्यू डॉक्टर तुजेरूच म्हजो बाबार दोतोर तुजेरूच आय सी यू लेटर एडविन बाबा देवाच्यान करूंक जायना तसलें कांयच ना रे बाबा मनीस चुकता आनी चुकोत रावतलो पूण देव चुकना रे बाबा 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 म्हजे पुता कितल्या दिसांनी तू घरा आयले म्हजे पुता आमच्या संगताक राव ही आमची काळजां कित्याक रडयताय म्हजे पुता कोणे सांगला तुमकां हांव तुमच्या सांगाताक रावना म्हूण पूण हांव तुमच्या सांगाताक रावतां त्या कुर्सान म्हाका दुखयला ह्या कुर्सान म्हाका हे परिस्थितीर पावयला आनी म्हाका जाय तुमी हो कुरीस हांगासरलो मोडून उडयलेलो मारियो मलीन चल आमी हॉस्पिटलांत या ताका सोजमोन कसलोच फायदो ना तुका भिरांत दिसता बाय बिलकुल ना डॅडी तो अशें कित्याक विचारताय म्हाका बावार्थ आसा म्हजी नदर म्हाका परत मेवतली म्हूण देव झेरून म्हजे मागणे आयकतलो पूण डॅडी तुका भिरांत दिसता होय गो भाई हो जीव सगळो आबालार जाला हांव नकळो कितें घडटलें तें भाई डॉक्टर आयलो भाई मारियो तू सगळोच गमेला कितें जालें अशें कांयच ना डॉक्टर डॉक्टर डॅडी म्हाका लागून पियेला मलीन तुका भिरांत दिसता ना डॉक्टर पूण डॉक्टर म्हजी ही पोटी तूं केन्ना सोडटलो म्हाका डॅडीक पडोवंक जाय तो कसो कडकडटा तो तशें जाल्यार हातांत तुजे हांव बँडेज सोडटा बरें डॉक्टर मलीन एक पावडी तुजी बँडेज सोडटोच सोकास तुजे दोळे उकोड बरें डॉक्टर मलीन आतां उकोड मलीन ओ पळे तुजो डॅडी भाई मलीन तुझो दाडा गो भाई भाई मलीन भाई भाई डॅडी तू खंय आसाय मलीन तुका दिसता न्हय ना डॉक्टर कांयच दिश्टी पडना ना कांयच दिसना ना कांयच दिसना
गोटाय मेवली ओय गोटाय मेवली मागता सोसून कुरपेची सावळी रोयना कोटा काची दामाली मारियो अजून तुझी आस निवडूंक ना आनी कितें मागपाचें उरलां मळिनाक जरूर नदर येवतली आसली पूण अशें तूं कित्याक म्हणटाय तुका दाखोवंक आनी शिकोवंक की ह्या खुर्साचेर बाबार दवरची गरज ना म्हूण जाणाय मारियो हांव चड खुशाल तुका सांगूंक त्या संवसारांत व्हडले व्हडले दोतोरांनी म्हजे कॅटीक बरें केलां आनी करूंक पावतात पूण जाणा पापा जो दोतोर म्हजी केस चलयतालो तो एकदम बवादी आसलो जेन्ना ताका हांवें विचारलें हें म्हजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जातलें काय ना म्हणून ताणें म्हाका सांगलें म्हज्या हातार म्हाका बाबार्थ आसा पूण अदीक बाबार्थ म्हाका देवाचेर आसा म्हणून वर्सांतले कोंत काडून म्हजे हांवें मागणें केलें बाबार्थ आनी मागणें हें तूं कितें उलयताय बाय देवाचे गुट विचित्र पापा हांवूय ह्या विचित्र गुटांत विकला मारियो हांगासर हो फातर आसा आनी दीस रात तुमी हांगासर मागणें कोत्तात तरी आसतना मलिनाक नदर मेवंक ना विचार मलिनाक विचार आसा जायत ताका ह्या खुर्साचेर बाबार्थ ह्या वेळार म्हजें मन म्हाका सांगता त्या देवाचेर श्रींग कर म्हूण त्या देवाचेर विसर घाल म्हूण पूण म्हाका बावार्थ आसा मलीन अशें तूं करचें ना हें तुजें निमणें ऑपरेशन आनी दोतोरान बरोवसो दिल्लो आसा तूं बरें जातलें म्हूण बाय मलीन बाय तुका बरें जावंक जाय जाल्यार तूं ह्या खुर्साचेर विसर घाल संवसाराच्या व्हडल्या व्हडल्या दोतोरांक दाखोवन तुजी नदर हांव परत हाडटां खरेंच अंकल खरेंच म्हजी नदर म्हाका परत मेवतली म्हजें दुयेक पळय त्या सामकेंच बरें जालां तेच बरी हांवूय बरें जातलें न्हय आनी जरी तर हांव बरी जायना जाल्यार तुमच्या फुड्यान आसा तो कुरीस मोडून उडयात देवाचेर म्हाका भावार्थ आसा आनी हो कुरीस त्या भावार्थाची निशाणी कशें म्हूण समजावचें गो तुमकां देव आसलो जाल्यार इतली न्यूक्लियर झुजां जावन इतलो लोक मरचो नासलो एडवेन पुरो खोर आयज पुर्यान तुजेर हांवें हात उखलूंक ना तुज्या जल्म दितले आवयक तुका सांबाळटल्या बापायक होकमान केल्यार खोदाक येता पूण तुज्या रोचलेल्या देवाक खंयच्या देवाक एडवेन होगो राव ह्या दोळडिऱ्या देवाक एडवेन होगो राव ना हांव ओगी रावचो ना एडवेन हांवें सांगलां तुका होगो राव ना हांव ओगी रावचो ना होगो राव होगो राव म्हूण सांगलां तुका ना हांव ओगी रावचो ना हो एक फातर
ताका दुसरो हाताक एकदम भुरग्यांक उडायला. काळजाची परिस्थिती बिघडल्या. तू कितें म्हणूंक सोदता दोतोर? एडविनाची दुसरी किडनी पिड्यार जायत वता. अदीक बरें जाता तितले बेगीन एक किडनी डोनर तयार केल्या. ना दोर ना तर किती डॉक्टर प्लीज डॉक्टर हांव तुज्या पांय पडटा. म्हज्या एडमिनाक साल्वार कर डॉक्टर प्लीज हांव तुज्या पांय पडटा डॉक्टर. कसले उपाय कर पूण म्हज्या एडमिनाक साल्वार कर. एडविन जाणा रिया, तुजी गोष्टी परिस्थिती म्हाका खबर आसा. हांव जाता तितले प्रयत्न करतलो. कित्याक दोनिया कित्याक तुजी वेंग आमकां कोमन धरिना? कित्याक तुजी नदर आमचेर पडना दोनिया? कित्याक? डॉक्टर म्हजे लागीं आनी उतरां ना पूण कशेय भाशेन म्हज्या पुताक साल्वार कर दोतोर. आमी एडमिनाचे जाता ते पळय काळजाचें ऑपरेशन करूंक जाय. ताज्या काळजाक ब्लॉक आसा आनी हे वेळार ऑपरेशन करचेंच पडटलें. ओ डॉक्टर जाता तितले बेगीन एडमिनाचें ऑपरेशन कर. मारियो मारियो तूं कितें म्हणटाय? मारियो तूं कितें म्हणटाय? तूं ओगीच कित्याक आसाय मारियो? मारियो तूं कितें म्हणटाय? सांग न्ही डॉक्टराक. जाता तितले बेगीन ऑपरेशन कर म्हणून सांग न्हय. मारियो पयशाचे प्रश्न तुजें तोंड बंद करता न्हय. बरी डॉक्टर असले नासले सगळे ह्या हॉस्पिटलान काबार केले. डॉक्टर लोकांची सेवा करून समाजीक वावरान आमी सगळे ओगडायले. आता म्हजो वेळ पावलेलो आसा. म्हज्या पुताक साल्वार करूंक म्हाका कोण भीक दितलो सायबाक? बोरबासो, ह्या उतराची कोलाल एकदम मोठी. ह्याच उतराचेर तुम्ही बिराड केला. पुरो कर केटी. ह्याच उतरांनी म्हजो घुमटो फुगार केला. देव तुमची दुखा पुसतलो अंकल. जोडून तुका तुझे बोगसणे मागता, बोगसणे मागता. रगत मुझे मोकळजान घेवता, मोकळजान घेवता. चिंतल्यार तुझे जिवीत एक सपन दिसता, सपन दिसता. वेंगेन खेवतालो तुजो उगडास येता, उगडास येता. Dotoracze sangria, ajkun, on mi się wiele, oj mi się wiele. Oczak tam widzę zaj, kalisz पुताक बरो केल्या शिवाय हांव रावचो ना. रोसनार दिव दिया बिसूर घालचो ना, बिसूर घालचो ना. रोसनार देवरिया बिसूर घालचो ना, बिसूर घालचो ना. मारियो ओगीच रावत कितें चिंताय मारियो? चल मारियो आमी घरा वचुया. मॉलीन एकटेच घरा लागीं हा. आमी ना जातूच
बेश्टेच बेजार जाता चल मारू तू जाणा रिया हांव कितें चिंतातो मलिनाचे ऑपरेशन करूंक जाय किडनी डोनर सोदूंक जाय आमचे लागीं कितें आसले नासले ते आमी सगळे समाजीक वावराक घातले पूण आतां ह्या वेळार आमचे लागीं कितें तरी आसूंक जाय आसले न्हय तू समजोंक ना रिया आमकां किडनी कोण दितलो किडनी आमकां किडनी कोण कोण आमकां किडनी किडनी कोण दितलो कोण दितलो कोण रिया हांव दितलो होय म्हज्या पुताक किडनी हांव दितलो मारियो कॅटी हे तू कितें कोत्ताय एक कुर्साची मागणी त्या कुर्सान तुका फकत दुखूच दिला बाय तू ल्हान आसतना एक कुर्सार सोबती मागताले नाचताले उठताले एक दीस त्या कुर्सार वयर चडले आनी खाला पडले आनी पापा तू कितें म्हणूंक सोदताय त्या दिसांतल्यान बाय जे तकलेक लागलेलो मार अजून तुका स्वता बाय अजून तुका स्वता पूण तोरी आसतना पापा बाय एक काळ आयल्लो जेन्ना हांव कुर्साक भोवार करतालो एका घोडे भितर अकस्मात म्हजें जिवीत रिकामें जालें एका मारेकार एक्सिडेंटान तुजी मामी सोंपली बाय तुजी मामी सोंपली आमी हाचेर बावर दवरपाचो सोडून दिलो बाय तेन्ना ते वेळार अकोरीस म्हाका कित्याक पावूंक ना बाय बाबा तू चिंता तितलो सोंपो न्हय हे तूं उलयताय बाय
तुका कितें सांगू बाई? बाय मली अजूनही बसून आसा. चल बाय आमकां हॉस्पिटलाशी पावंक जाय. चल. बाय मलीन, कितें जालें बाय? भियेता तूं? उगीच कित्याक आसा बाय? डॅडी तुवें जॉब प्रवेदाची काणी सोंपोवंकूच ना. उपरांत कितें जाता पळय तें सांगोकूच ना. जॉबाच्या प्रश्नाक देव जबाब दिता. जॉबाक देव दिश्टी पडटा. अशें तूं कित्याक विचारता बाय? गोमुकूच जाय. जॉबान इतलें दूख सोसून ताका शेवटाक कुशलकाय मेवली जाल्यार हें म्हजें निमाणें ऑपरेशन. म्हाका आनी तुमकां कुशलकाय मेवत. दोनूच उतरांनी. जॉबाक कितें घडलें तें सांग डॅडी. बाई, जॉबान जायतें सोंसलें. ताच्या मनान जायते प्रश्न आसलेले. त्या प्रश्नाचे जबाब तो सोदतालो. असले वेळार एक दीस सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. कसो? म्हजे रचनेचेर तुवें केन्ना तरी लक्ष घातलाय? म्हजे शक्तीचेर केन्ना तरी न्याय केलाय? खोट्या मनशाचो उजवाड हांव ना करता. पृथ्वीचे शिगो खंय तरी पावतात ही तुका खबर आसा जोब? हें सगळें तूं जाणा जाल्यार म्हाका दाखोवंक दी. उजवाडाच्या घराची वाट खंयची आनी काळोख खंय शिरता हें तूं जाणा जावंक आमचे बरोबर तूं जल्माक येवंक जाय आसलो. दोनिया म्हजी उतरां पोलकी. म्हज्यान तुका कसो जबाब दिवंक जाता? सर्वेस्परा म्हजें मन आनी चिंतना तुका थावे. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जोब, म्हज्या नितीक प्रश्न मारून तूं चुकलो. हांवें तुका रचला हें तूं नकय. हांव आसावो ना ह्या प्रश्नाक तुवें शीण केलो. पूण जोब, तूं खरेंच प्रामाणीक. तूं खरेंच मनशाक खबर करता.
तुझे रडणे आणि दूख हांवें पळयलें. आता तुझ्या उल्याक सोबतात असलो हांव जबाब दिता. सुरेश पोरा, तू म्हजे मन आनी काळी सडाय. तुजेर म्हाजो पूर्ण पूर्ण विश्वास तुजेर. म्हाका खात्री आसा तू मोगाळ आनी काकलूत सार म्हण. आनी हो तुजो मोग आनी काकलूत हांवें अणभवला. आमची नदर त्या वाऱ्यार उबवताल्या पतंगा परी आसता. ताका पळोवन आमी खुशाल जाता. पूण ती लांब लांब दोरी जी तिका सांबाळटा, ती कशी सांबाळटा ताचेर आमचें लक्ष आसना. मारियोच्या कुटुंबाची ती लांब दोरी तुटूक ना पापा. त्याच दोरेन तांकां सांबाळून दवरला. पूण कित्याक बाय? पूण कित्याक तांकां इतले कश्ट आनी वडवडे तांच्या जिविता वयर नदर मारल्यार म्हाका देवाचेर शीण करचें दिसता. तरी आसतना कितें जालें पापा? तूं ओगीच कित्याक रावला? बाय, जे सत तुज्या दोतोरांनी म्हाका गोमयलां आनी कोडयलां तें आयकून म्हाका भावार्थाची पेकोवणी मेळ्ळी. बाय, भावार्थाची पेकोवणी मेळ्ळी. पापा बाय, मारियो, कितें जालें? ओगीच बसून कितें चिंताय? कित्याक फुगार जावन रडटाय मारियो? जालें कितें? मलिनाक पळय, काय बरें खेवता, हांसता, खुशाल आसा. न्हय बाय मलीन? वय मामी, ह्याच दिसाक हांव आशेताली म्हजी नदर आतां म्हाका परत मेवतली. रिया, दोतोरान कितें सांगलां? मारियो, दोतोरान सांगा भिवपाची कसलीच गरज ना म्हणून. मलिनाची पोटी केद्याय वेळार सोडूंक जाता म्हूण सांगल्या. आर्गांव तुका सायबा. दिनवास तुका दोनिया. हाकरेक हे दूख सोपून शेवटाक खोशेची लारां ह्या आमच्या गोरब्याचेर मारतली. बाय मलीन, एक सांग बाय, तुज्या दोळ्याची पोट्टी सोडल्या उपरांत तूं म्हाका पळयतलें न्हय दाडाक? ओ मामाक कोणाक पळयतलें? जरूर, म्हजी तूं पयली म्हाका पळयतली. ना गो बाय, ती म्हजी धूव आनी म्हजी धूव म्हणटूच तें म्हाका पळयतलें. म्हजी धूव म्हणटूच म्हाका पळयतले. मामी, डॅडी, हांव हा म्हाका Não dorme o dos mugim do campo estou
कशीं आसात म्हजी मार्लीन तूं कशीं आसा हांव एकदम बरें आसा डॉक्टर. तुज्या मुखामंडाचेरच गमोन येता तूं कितलें खुशाल आसा तें. डॉक्टर क्रिस्टिफर तूं कसो आसा. दास्ती काडपाची कसलीच गरज ना. देवान जोबाक जायतो कोस्तावलो पूण देवान ताका धेणेनी बोललो. खरें म्हणल्यार रिया देवान ताच्या प्रश्नांक जबाब दिवंक ना. पूण ह्या वेळार जोब देवाचो ओदिकूच मोग जागता न्हय. मनीस कसो मनशाच्या सैमांत जॉबान देवाक जायतो ओकमान केलो पूण आपलो भावार्थ सोडूंक ना. भावार्थाक थीर रावलो. सारकी आमी आमच्या आकांताच्या वेळार देवाचेर शीळ कोत्तात. आमच्या कोश्टाचो जबाब मागतात. देवाक जबाबदारी कोत्तात. जबाब देवा लागीं जबाब आसचो ना. तुजो जबाब म्हणल्यार तुजी बुनयाद जो व्हरतो ता तुजो भावार्थ जो व्हरतो ता तुजो बोरवोसो. तू जाणे मारियो हे तुजे पुस्तकाक कसले नांव बरें सोंपलेले पळय ते. बाय सांग न्हय कितलो वेळ जालो हांव रावता. देवान दिले देवान वेले. कितें देवान दिले देवान वेले. कितें देवान दिले देवान वेले. भुरगीं तुजी एकठांय जाली मोगान तुका उलोवंक ना म्हणून बाबा. शिरमोरांनी देवान दिली भुरगीं तुजी एकठांय जाली मोगान तुका उलोवंक ना म्हणून बाबा. देवान वेले आमचे जिवीये दान देवाचे. देवान दिले देवान वेले